स्वायप मशीनांक स्किमर बसून दिवपी गँगान खंय ती स्किमर दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटांतल्यान हाडिल्ली. गँग क्रॅक करपाक गोंय पुलीस दिल्ली पुलिसांच्या संपर्कांत आसात. अटक केल्लो एकलो आरोपी अभिषेक सिंग आदलो यूपी पुलिसाचो पीआय दत्ताराम नौरारियाचो पूत म्हणून खबर मेळ्ळ्या. नौरारिया सेन्सेशनल आरुषी मर्डर केसीचो खंय पयलो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर. रॅकेटाची पाळामुळां दिल्ली आसात. सरकार गोंय भारतांतले पयले कॅशलेस राज्य करपाक सोदता. ताका लागून गोंयकार नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मोठ्या प्रमाणात वापरूंक लागल्यात. हाचो गैरफायदो काय बँकिंग सेक्टरा बरोबर काय क्रिमिनल हॅकर्सांचे रॅकेटांनी घेतला. शेनवारा स्वायपिंग मशीनान स्किमर बसोवन ते मशीन दुकानदाराक दिवपाचो यत्न करपी तिगांक गोंय पुलिसाच्या सायबर सेलान कळंगुटे धरले. रमेश राम सिंग चौहान, अली हुसेन शाहबुद्दीन आनी अभिषेक सिंग तिगांची नांवां. ते आग्राचे. तांचे कडल्यान 2 स्किमर मशीनां, 1 लॅपटॉप, 4 मोबायल फोन, 2 पेन ड्रायव्ह, 7 डेबिट कार्डां आनी हेर सामान जप्त केला. स्किमर म्हणटा ते ल्हान मशीन पीओएस आनी एटीएम मशीनांक बसयतात. हे मशीन कार्डाचो डाटा सेव्ह करून दवरता आनी मागीर कांय क्रिमिनल्स ताचेर त्या मनशाचो अकाउंट हॅक करतात. जगांतल्यान खंयच्यानूय तो अकाउंट हॅक करूं येता. चौकशेच्या वेळार तातूंतलो एक आरोपी अभिषेक सिंगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिल्ली गँगाचे आनी कांय हस्तक आसात जे असली कर्मां करतात. ही स्किमर मशीनां ताणें दिल्लीच्या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटांतल्यान हाडल्यात. तांच्या मेन हँडलरान तिगांकूय एका स्वायपा फाटल्यान 11,000 रुपया दिवपाचे थारायल्ले. तांचे मेन टार्गेट आशिल्ले फॉरेन टुरिस्ट. ह्या रॅकेटाची मुळां उस्तूंक गोंय पुलीस दिल्ली पुलिसांच्या संपर्कांत आसा. अटक केल्लो आरोपी अभिषेक सिंग आदलो यूपी पुलिसाचो पीआय दत्ताराम नौरारियाचो पूत म्हूण खबर मेळ्ळा. नौरारिया सेन्सेशनल आरुषी मर्डर केसीचो खंय पयलो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर. आरुषी केसीचें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करूंक ना म्हूण नौरारियाक सस्पेंड केल्लो. ताचो पूत सायबर क्रिमिनल जाला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. ऑनलायन ट्रान्झॅक्शनां वाडटा तशें ऑनलायन फ्रॉडूय वाडटले. गोंयचो डीजीपी मुक्तेश चंद्र उलयला. पैशांची हावूज मनशाक फायनान्शियल फ्रॉड करूंक लायता. कॅशलेस वेव्हार करतना लोकांक ऑनलायन फ्रॉडांचेर घेतिल्ल्या जागृती कार्यावळींत डीजीपी उलयतालो. लोकांक फटोवंक क्रिमिनल कसल्यो कसल्यो तकल्यो काडटात ताचेर पुलिसेन बुकलेट काडला. जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ेगा, ऑनलाइन सिस्टम्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स भी बढ़ेंगे और हमें सावधानी से इस दुनिया में अपने आप को बचा के रखना है ताकि हमारे साथ ये फ्रॉड ना हो. जो बचपन में हमने सीखा है या किसी ने समझाया है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, वो तब भी लागू था, आज भी लागू है. सिर्फ उसको समझने की जरूरत है कि उसको नए तरीके से जो आज के क्रिमिनल हमारे सामने पेश करते हैं उसको हमको कैसे समझ में आएगा कि ये भी वही स्कीम है जो पैसे में पेड़ लगाने वाली है. और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि लालच में मत आइए. कभी भी कोई चीज जो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, टू गुड टू बी ट्रू जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसको शक की नजर से देखिए. जरूरत पड़ने पे पूछिए किसी से, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए. और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पुलिस के पास आइए. घेऊया एक ब्रेक.